गोंयांत बुधवारासावन 12वीची परीक्षा सुरू। ही परीक्षा 28 फेब्रुवारी ते 18 मार्च मेरेन जातली। अंदू 20 केंद्रांनी वट्ट 17,987 विद्यार्थी परीक्षेक बसतले। हातूंत 8,550 चले आनी 9,437 चलयांचो आस्पाव आसा। मंगळारा हे विशींचे प्रसिद्धी पत्रक गोंय शालांत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळान जारी केलां। ही परीक्षा सकाळच्या 9:30 वरांचेर सुरू जातली। 45 मिनटां पयलीं विद्यार्थ्यांनी परीक्षेक हाजीर रावपाची सुचोवणी विद्यार्थ्यांक दिल्या। मजगतीं फाटल्या वर्सा 19,377 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्ली। तातले 18,479 विद्यार्थी पास जाल्ले। फाटल्या वर्सा 95.46% निकाल लागिल्लो। गोंयांत फाल्यां सावन 12वेच्यो परीक्षा सुरू जाता। फाल्यां म्हटल्यार 28 फेब्रुवारी तेच 18 मार्च पर्यंत ह्यो परीक्षा चलतल्यो। गोंयभरान ह्या परीक्षेचे 20 केंद्रां जावन आसात आनी ह्या 20 केंद्रांत जवळपास 17,987 विद्यार्थी परीक्षेक बसतले, जेतून 8,550 चले जाल्यार 9,437 चल्यांचो आस्पाव आसा। शालांत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळान आयज हे प्रसिद्धी पत्रक जारी करून म्हायती दिली। ह्या 20 केंद्रांत जे 17,987 विद्यार्थी बसतले, तेतून कला शाखेंतल्यान 1,379 चले आनी 2,930 चलयो मेळून 4,309 विद्यार्थी बसतले। तशेंच वाणिज्य शाखेंतल्यान 2,841 चले आनी 2,479 चलयो मेळून 5,320 विद्यार्थी बसतले। विज्ञान शाखेंतल्यान 2,616 चले आनी 3,267 चलयो मेळून 5,883 विद्यार्थी बसतले। तशेंच वेवसायीक शाखेंतल्यान 1,714 चले आनी 761 चलयो मेळून 2,475 विद्यार्थी हे परीक्षेक बसतले। ही परीक्षा सकाळी 9:30 सुरू जातली आनी तेचे पयलीं 45 मिनटां विद्यार्थ्यांनी परीक्षेक हजर रावपाचे अशें ह्या प्रसिद्धी पत्रकान जारी केलेलें आसा। मजगतीं फाटल्या वर्सा 19,377 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्ली। तातूंतली 18,479 विद्यार्थी पास जाले। फाटल्या वर्सा 95.43% निकाल लागलो आसलो। आतां फाल्यांच्यान 28 फेब्रुवारी ते 18 मार्च मेरेन 12वेच्यो परीक्षा गोंयांत 20 परीक्षा केंद्रांत सुरू जातल्यो।